हे जे कॅझिनोज ऑफशोर कॅझिनोज म्हणून जे आयिल्ले तांकां हांच्यांनी एमेंडमेंट्स करून लिगलायज करून घेतलां. आतां एकदां जर लिगलायज करून घेतलो आनी गव्हर्मेंट कॉफरीन जर पयशे येतात जाल्यार जितले येवपाक जाय तितले येना. नॉट इवन 2% हो जो इन्कम जो येता हो 2% सुद्दां ना. आनी जवळ जवळ 4 ते 4.5 हजार कोटी रुपया राजकारण्यांच्या खिशांत घातल्या. कॅश येता राजकारण्यांक. निवडणूक लडोवपाक जो पयसो वाटला हो कॅझिनोनूय पुरयला. ह्या लोभापायी ते करपाक तयार ना. म्हणून एटलिस्ट जें कितें आतां पर्यंत आसा गेमींग कमिशनर एकदां हाडा न्ही तुमी. कित्याक ऑनशोर आनी ऑफशोर दोनूय कॅझिनो जे आसा ते नियंत्रीत करपाक गेमींग कमिशनर जाय. मांडवींतले कॅझिनो हे हालोवपाक जाय. ते ऑफशोर कॅझिनोज म्हणून हांगा आयिल्ले. अशा प्रकारचो तो प्रश्न.